कर्नाटक बंदीक लागून गोयच्यान हुबळी आणि बेळगावात वचपी 16 कदंबा दवरल्यात बंद। महामंडळाक सुमार 2 लाखांचे लुकसाण, सांगता अध्यक्ष उल्हास तुयेकार। कंडक्टराक मारपेट केल्ल्या प्रकरणाचो निषेध म्हणून कर्नाटकाक 16 खासगी बसी बंद दवरल्यात। केपेच्या भवानी ज्वेलरी दुकानात चोरी, सुमार 2.5 लाखांच्यो भांगराच्यो वस्ती व्हेल्यो फारान। चोरयेचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद, केपे पोलीस करतात चौकशी। पंचायत वेंचणूक लढोवपाक काँग्रेसीची 50% बायलां आसात सक्षम। विधानसभेची वेंचणूक लढयतली बायलां अखिल भारतीय महिला काँग्रेस अध्यक्ष अलका लांबाचे म्हणणे। गोवा विद्यापीठाचे पेपर फुटीचे प्रकरण, सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नायकाच्या आड विद्यापीठाच्या रजिस्ट्रारान केली आक्षेप पुलिशेत कागाळ। पोलिसांनी एफआयआर केली नोंद। आणि कलम 17(2) जावंक ना रद्द, तज्ञांक घेऊन परतून नेम आणि अटी करतले तयार, सांगता नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे। आता खबर विस्तारान। नाकेरी बेतूल स्फोट प्रकरणाचेर खोलायेन चौकशी करप सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। फाटले बिरेस्तारा नाकेरी बेतूलच्या गन पावडर सांठोवन दवरिल्ल्या गुदावांत रातीकडेन स्फोट जाल्लो। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच थळावा आमदार एल्टन डिकॉस्टान पळोवणी करून चौकशी जावची म्हणून मागणी केल्ली। उपरांत फॉरेन्सिक विभागान ह्या सुवातेचेर वचून पळोवणी केल्ली, मात स्फोट कसो जालो हाची म्हायती अजून मेळूंक ना। ब्लास्ट जाला तेजी कितें अपडेट मेळ्ळ्या? सुरू आसा इन्क्वायरी। काल एक बेतूल मतदारसंघात पडटा थंय एक इन्सिडेंट जालो, तो म्हणल्यार एक एक्सप्लोजन जालें आनी त्या एक्सप्लोजनाक खंय तरी आख्या गोंयांत खंय तरी एक वेगळी जाग दिल्ली आसा। जे एक्सप्लोजन जालें ते गन पावडराचे बंकर आसा अशें आयकूं येता। 2 बंकर आसात आनी एक बंकराक अरावंड 15,000 टन गन पावडर आसा तेजो खंय तरी ब्लास्ट जालो। आनी हेजें कारण पळोवपाक आयज फॉरेन्सीक टीम येयल्ली। ते 1-2 बंकरा भितर एक जे ब्लास्ट जाला तेजे फॉरेन्सीक टिमीन येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आसा। तशेंच तेजे नंतर जे खंय तरी सेफ्टी आनी सेक्युरिटी खातीर 144 कलम सेक्शन 144 लायिल्ले आसा आनी जी एरिया रिस्ट्रिक्ट केल्ली आसा। पूण आतां जेन्ना जो एक्सप्लोजन जालें तेन्ना खंय तरी जे 2 बंकर आसात गन पावडराचे तेका कोणें अलाव केलें। जेन्ना ही गोश्ट पंचायतीची बेतूल नागेरी पंचायत तेणी सांगलें आमी हेका परमिशन दिवना। जेन्ना जी वेर्ना बेस्ड कंपनी आसा जेंची जो गन पावडराचो एक्सप्लोजन जालो तेणी सांगलें की तांकां पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजीव सेफ्टी ऑर्गनायझेशनान परमिशन दिल्लें आनी ही गोश्ट खंय तरी काल तेजे नंतर येवन रातची जाली। लोकल MLA पंचायत येवन हेजेर खुबशी हेजेर गोश्टी जाली जे खंय तरी लोकांची सेफ्टी एंड सेक्युरिटीचो इशू निर्माण जाल्लो आसा। पूण आतां सद्याक फॉरेन्सीक टिमीन सकाळीं इन्स्पेक्शन आनी जो पर्यंत हेजे सोंपना तो पर्यंत आयज जे डेप्युटी कलेक्टर आसा तेणी 144 सेक्शन लायिल्ले आसा ती रिस्ट्रिक्ट केल्ली आसा। कर्नाटकात कंडक्टराक केल्ल्या मारबडय प्रकरणाचो निषेध म्हणून 6 वरां खातीर कर्नाटक बंद दवरिल्ल्यान गोंयच्यान हुबळी आनी बेळगांव वचपी कदंबाच्यो सुमार 16 बशी बंद दवरल्यात। ताका लागून महामंडळाक सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगलें। प्रवाशांच्या सुरक्षेचो विचार करून बस सेवा बंद दवरिल्ल्याचे ताचें म्हणणें। 21 फेब्रुवारीक कर्नाटक रस्तो येरादारी महामंडळाच्या बस कंडक्टराक मराठीत उलोवंक नाशिल्ल्यान लोकांनी बरोच मार घाल्लो। ताका लागून कन्नड आनी मराठी भाशिकां मदीं तणावाचें वातावरण निर्माण जालें। हाचोच परिणाम म्हणून शेनवार 22 मार्चाक सकाळी 6 ते सांजे 6 मेरेनचो 12 वरांची कर्नाटक बंदची घोषणा कन्नड चालावली वतल पक्षाचे संस्थापक आनी आदले आमदार वतल नागराज हांणी केली। ह्याच फाटभुंयेर गोंयच्यान कर्नाटकच्या हुबळी आनी बेळगांव वचपी कदंबा बस सेवेच्यो सुमार 16 बसी बंद दवरिल्ल्यान कदंबाक 2 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराचें म्हणणें। लुकसाण जरी जाता असले तरी प्रवाशांच्या सुरक्षेचो विचार करून हो निर्णय घेतिल्ल्याचो तुयेकार सांगता। आज कर्नाटक सरकारान तेजो स्ट्रायक आहा बसींचो आज सकाळी 6 ते सांजे 6 पर्यंत। त्या खातीर काल आमी डिसिजन घेतलें की आमच्यो ज्यो बेळगांव बसी वयता जावं आमच्यो हुबळी वयता अश्यो 16 बसी आमी
आयज कॅन्सल केल्या आमी धाडूना. फक्त कारवार ते सेफ आहा म्हणून आमी कारवार आमच्यो चलता, कारवार आमी बशी धाडल्या. त्याच प्रमाणे आमच्यो बेंगलोर आनी गुलबर्ग ह्यो आमच्यो सांजच्यो बशी वयता 5:30 त्यो आमी सोडटले, कित्याक 6 पर्यंत तेंचो स्ट्रायक आहा. सो आमी बेळगांव हुबळी ह्यो ते सायडीच्यो बसी थंय मातशे कडक स्ट्रायक आहा तेंचो, म्हणून थंय आमी त्यो थंयच्या आरटीओ कडेन आमी कन्फर्म करून थंयच्यो आमी त्यो बसी बंद दवरल्या. तरी आसतना थोडे म्हणटाले की तुमी दवरला तशें कांय प्रॉब्लेम ना, पूण जर बस सुरू केली, फातर मारले कितें जालें जाल्यार पॅसेंजराक त्रास जावपा येना, गाडयेची तोडफोड जावपा येना, म्हणून आमी ती बंद दवरपाचो निर्णय घेतला. आनी त्या खातीर आमकां जवळ जवळ एक 2 लाख रुपया आमकां लुकसाण जाता, पूण सेफ्टी खातीर आमी बंद दवरली. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार. केप्यां भवानी ज्वेलरी दुकानात शेनवारा दनपारां चोरी जाली. 3 बायलांनी मेळून सुमार 2,52,000 रुपयांच्यो भांगराच्यो वस्ती फारावन व्हेल्ल्याचो दुबाव आसा. भांगराच्यो वस्ती चोरून व्हरपाचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाला. हे विशीं केप्यां पुलिशेंत कागाळ केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. एक लड़की थी, वो बोल रहा था अंगूठी दिखाओ, वो अंगूठी दिखा रहा था, इसलिए मैं ये निकाला था. बाद में वो देख रहा था, बाद में तुरंत वो 3 औरत घुसी. वो लोग दिख रहा था, बोलता है चेन चाहिए, बच्चे का चेन बड़ा वाला निकालो. मैं निकाला, बाद में ये ऊपर ही था, इसलिए मैं इसको इधर ही रख के वो निकालने चला गया. बाद में मैं उधर झुक गया था, तभी ये इधर से और इधर से एक अंगूठी ले लिए. बाद में ऐसा 8 ट्रे रहता है, उसमें से ये बड़ा वाला था. इधर का एक नेकलेस था लॉन्ग, वो भी लेके चला गया. मैं इधर देख रहा था तो ये नहीं है, और ये चेन भी क्या है. और ये अभी लेके गए आपने, उसके बाद उसके पीछे गई थी क्या? नहीं, मेरा बाबू देख रहा था, मैं ऐसा देख रहा था कम है क्या नहीं. वो बोल रहा था जे ऐसा करके डबल करके कर दिया, और आंटी एक ऐसा निकाल के लिया. बाद में मैं हमारा कारीगर को बोला पकड़ो जल्दी पकड़ो, वो इधर से चेन गायब है. बाद में मैं कैमरा में चेक कर रहा हूँ तो अंगूठी भी गायब, इधर नेकलेस भी गायब और चेन तो गायब है. अभी जब भी वो निकल के गए वो लेके, तभी वो उनके पीछे गया था. हाँ, हमारा 2 स्टाफ गया. बाद में वो किधर गया? ये साइड से गया, इधर से गया. वो उधर से लड़की लोग गया ना, बाद में उसको मिला ही नहीं, बोलता है किधर चला गया मालूम नहीं. वो जो आई थी 3 औरत, वो हिंदी बोल रही थी या कोंकणी बोल रही थी? हिंदी. गोवा की नहीं है वो? आपके दुकान में इसके पहले आई थी वो? नहीं, मैं नहीं देखा, ये पहली बार था. और आपका वो बंद करने का टाइम था ना? बंद करने का टाइम था, तभी आई थी वो. अभी पुलिस को कॉल किया है? हाँ, किया, हमारा भैया ने किया. गोवा विद्यापीठाच्या पेपर फुटीच्या प्रकरणात विद्यापीठाच्या रजिस्ट्रारान सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नायकाड आक्षेप पोलीस स्टेशनात कागाळ केली. रजिस्ट्राराच्या कागाळीचेर पुलिसांनी एफआयआर नोंद केल्या. गोंयाक सध्या गोंय विद्यापीठातले पेपर फुटीचे प्रकरण बरेच गाजता. गोंय विद्यापीठातल्या प्राध्यापकान आपले गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर एग्जामीचे पेपर चोरल्यान ताका दिले म्हूण प्रकरण. गोमंतकान प्रकरण उक्ताडार हाडले उपरांत विद्यापीठान एक अहवाल सरकाराक दिल्लो. मात हो अहवाल समानदारक नाशिल्ल्यान सरकारान ह्या प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर आदलो न्यूज जुईस खांडेपारकाराच्या मुखेलपणान समिती नेमल्या. मजगती शुक्रारा विद्यापीठाचे रजिस्ट्रारान सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नायका आड आक्षेप पोलीस स्टेशनात कागाळ केली. ह्या कागाळीचेर पोलिसांनी एफआयआर नोंद केला. आयताराक दैनीक गोमंतकान एक मोठी बातमी जी गोवा युनिव्हर्सिटींतल्यान आशिल्ली ती उक्ताडार हाडलेली, ती म्हणजे पेपर लीक प्रकरण. एक प्रोफेसरान आपल्या एक फेवरेट स्टुडंटाक लागून तेणी पेपर लीक केलो, आनी हे जे प्रकरण जेन्ना दैनीक गोमंतकान उक्ताडार हाडले तेन्ना हेचेर आक्षेप पुलीस स्टेशनार काही एक्टिविस्टांनी कंप्लेन केली. त्या बेसिसाचेर त्या प्रोफेसराक गोवा युनिव्हर्सिटीन निलंबीत केल्लो, आनी तेजे फुडें जी फॅक्ट फायंडींग कमिटी बसयल्ली त्या फॅक्ट फायंडींग कमिटीन रिपोर्ट काडलो. मागीर स्पेशल काल गोवा गव्हर्मेंटान एक कमिटी बसयली. तेजे फाटल्यान आतां एक लेटेस्ट अपडेट जी तितून येयल्ली आसा ती म्हणजे जो प्रोफेसर आसा, ज्या प्रोफेसरान हे पेपर लीक प्रकरणान सगळे जे कांड केलां त्या प्रोफेसराचेर गोवा युनिव्हर्सिटीच्या रजिस्ट्रार प्रोफेसर SN दुरी हेणी पुलीस कंप्लेन फायल केल्ली आसा, आनी तेजेर एफआयआर रजिस्टर जाल्ली आसा. ही म्हत्वाची अपडेट आयच्या दिसाची आसा. आनी ह्या एफआयआरीन दुसरे प्रोफेसराचे कॅबिन ओपन करून ट्रेसपास केले म्हणून तेजेर सगळे आरोप घातलेले आसात, आनी दुसरे प्रोफेसर
प्रोफेसराचे कॅबिन ओपन करून थंय तेंचे पेपर तेंचे जे सिक्रेट पेपर दवरलेले असतात ते पेपर ओपन करून तेणे तेजी कॅबिन ट्रेसपास केले असे सगळे आरोप ह्या FIR-इन घातलेले असतात। सो आयची ही महत्वाची बातमी म्हणजे जो असिस्टंट प्रोफेसर जो ह्या पेपर लीक प्रकरणान आशिल्लो त्या असिस्टंट प्रोफेसराचेर आक्षे पुलीस स्टेशनार FIR रजिस्टर जाल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन साहिल खरी बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून। नगर नियोजन कायद्यातले कलम 17(2) रद्द जावंक ना, मात उच्च न्यायालयान नेम आनी अटी रद्द केल्यात। न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक सरकारान मान्य केला। तशेंच आमकां न्यायालयान 6 सप्तकाची मुदत वाड दिल्या। देखून तज्ञ वकील आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांक घेवन नवे नेम आनी अटी तयार करतले अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां। त्याच्यावर स्टे आहे 6 आठवडे, त्याच्यावर स्टे आहे 6 आठवडे। 6 आठवडे सरकारला वेळ दिलेली आहे टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. So we ultimately it's a legal matter. So it is a matter that is sub judice. It is still sub judice. So त्याच्यावर मी आणि पुढे जाऊन बोलायला गेलं तर योग्य होणार नाही. So it is still sub judice. So when it is still sub judice, the government is within its right to approach the other court, which we have already mentioned. But I think still it requires application of mind because all these things involve people's sentiments. गोव्याचे कितीही लोक आहेत आणि कितीही लोकांचं आम्ही मदत करायचा प्रयत्न आम्ही करतो, पण त्याचबरोबर लेट द लीगल ब्रेन्स अँड लीगल पीपल सिट डाऊन अँड डिसाइड व्हॉट इज टू बी डन. पण तुम्ही सुप्रीम कोर्टमध्ये जाणार नाही, मी सांगू शकत नाही, कारण मला प्रॉब्लेम काहीच नाही तसा. मला प्रॉब्लेम पर्सनल काय नाही. डिपार्टमेंट आणि आमचे लीगल जे लॉयर्स आहे सुप्रीम कोर्टचे, जे हायकोर्टचे जे लॉयर्स आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह करतात, ते काय ॲडवाईस देतात त्याच्यावर सरकार चालणार आणि सरकार चालणार. कोणचंही डिसिजन असून दे, मी परत सांगितलं, कोणचंही काही होऊन दे, आम्ही जे काही सरकारने डिसिजन घेतली आहे, मी असून दे, मुख्यमंत्री असून दे, आम्ही ते डिफेंड करायचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. हालीं तेंपार वर्तवणुकीक लागून गोंय पुलिसांचें नांव कितलेशेच घडणुकांनी बदनाम जालां, पूण सगळेच पुलीस वायट आसना. पळोवया एका पुलीस कॉन्स्टेबलाची प्रामाणीकपणां दाखोवपी खासा रिपोर्ट. हालीं तेंपार वर्तवणुकीक लागून गोंय पुलिसांचें नांव कितलेशेच घडणुकांनी बदनाम जालां. पुलीस अशे, पुलीस तशे अशें आमकां जायते फावट आयकुपाक मेळटा. मात सगळेच पुलीस वायट आसतात अशें ना हें सिद्ध करपी एक घडणूक शुक्रारा घडली. मडगांव पुलीस स्टेशनावेलो कॉन्स्टेबल सोनू फाले शुक्रारा सकाळी कामार येतालो. कामार येतना ताका कुठ्ठाळे पुलार रस्त्यार पडिल्ली एक बॅग दिसली. ताणें ती उगडून पळयली जाल्यार तातूंत भांगराच्यो वस्ती आशिल्ल्यो. सोनून भांगरान भरिल्ली ती बॅग हाडली आनी मडगांवचे PI तुळशीदास नायक हाचे कडेन सुपूर्द केली. उपरांत चौकशेत त्यो वस्तू 5 लाखाच्यो आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. पोलिसांनी हे विशीं आपली यंत्रणा कामाक लायली आनी ती बॅग कोणाची असो सोद घेवपाक सुरवात केली. पळयत जाल्यार ती भांगरान भरिल्ली बॅग म्हापशेच्या एका बायलेची म्हणून कळटनाच तिका ते विशींची म्हायती दिवन बॅग व्हरपा खातीर सांगले. तर अशे तरेन पोलीस कॉन्स्टेबल सोनू फालेन आपले प्रामाणीकपणान वट्ट 5 लाखाचे भांगर परत संबंधीत बायले मेरेन पावयले. हांव पिशी मडगांव टावन काम करता. म्हाका ड्युटेक आसा आमकां मेळ्ळे ते PA दिले. PA फुडले प्रोसेस आहा तो करतलो आनी ते कोणाक दितो. त्या बॅगान 3 चेनी, 2 ब्रेसलेट, 1 मुदी, 2 काकणां आनी कॅश. ना हांवें कितें आहा ते आमच्या ग्रुपाक घातले. ग्रुप आसा बॅग मेळ्ळी म्हणटा ते बॅग मेळून घातली ती. ते जालें डन जालें आनी ते हाडले आनी PA कडेन. सगळेच पुलीस वायट नात. गोयच्या पोलीस खात्यात सोनू सारकिले प्रामाणीक आणि कर्तव्यदक्ष पोलिसूय आसात हे हातून सिद्ध जाला. सोनूचे प्रामाणिकपणाक खऱ्यांनीच सलाम. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. उत्तर गोय प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स जिल्लो सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांनी खेचराच्या अनवळखी मालका आड म्हापशा पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्या. शुक्रारा म्हापशा गिरी महामार्गार एका वेगान येवपी गाडयेच्या धपक्यान रस्त्यार चलपी खेचर गंभीर जखमी जाल्ले. ताची स्थिती अजूनय गंभीरच आसा. शुक्रारा म्हापशागिरी महामार्गार एका वेगान येवपी गाडयेन रस्त्यार चलपी खेचराक धपको दिल्लो. हे धपक्यात ते खेचर सामके गंभीर जखमी जाल्ले. ताचेर सद्याक शिवोले एका जनावरांच्या क्लिनिकात उपचार चालू आसात. हे घडणुके उपरांत शुक्रारा सांजे उसरां उत्तर गोंय प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स जिल्लो सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांनी खेचराचे मालकाड म्हापशे पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली.
प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुअलिटी टू एनिमल्स ऍक्ट खाला या अनवळखी मनशा आड कागाळ केल्या. सो वॉट हॅज हॅपन टुडे इज आमकां कॉल आयलो की तो म्यूल आसा म्हणजे ते घोडे आणि गाढवाचो क्रॉस ब्रीड आसता. ओके, खच्चर म्हणटात ताका. सो त्या म्युलाचो एक्सिडेंट जाला म्हणून. सो इमिडिएटली आमची एनिमल हजबंड्री डॉक्टर थंय पावली, वेटनरी ऑफिसर, आणि ऑन सायट ताजे ट्रिटमेंट बी करून सद्या ताका अतुल सरिना कडेन वेगान धाडिल्लो आसा. ओके, थंय ताजो ट्रिटमेंट चलता. आणि आमी ओनराचेर फॉर नेग्लिजन्स केस घातल्या. ओके, वी आर हियर एट द म्हापसा पुलीस स्टेशन अँड वी हॅव रजिस्टर्ड अ केस अगेन्स्ट द ओनर फॉर निग्लेक्ट. अँड PIन आमकां अश्युरन्स दिला की ते FIR घालतले आणि फुडें जे कितें प्रोसिडींग्स आसा केसीचे ते ताजेर काम करतले म्हणून. Right now, we have given to file a complaint against PCA Act Rule 3 and BNS, Bharat Nyaya Sanhita 325, because for maiming and killing. So normally, these horses are not from here; they are brought from the migrants. The outer state. Yeah, the outer states. So that's the reason. Now we'll give you another information once the FIR is filed. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर. काँग्रेसीची गोंय प्रभारी सचिव अंजली निंबाळकराचो आपाची केंद्रीय फुडारी आतिशी मारल्यान चिरे टिकेन सोफार. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेत मतदारांनी तुमकां वास्तव दाखयला. पयलीं तुमची दिल्ली वाचयात आनी मागीर गोंयांत येवन भाशणां दियात म्हणून निंबाळकराचो आरोप. काँग्रेसीचेर आरोप करीत गोंयांत आमी स्वतंत्र वेंचणुको लडोवपाची घोशणा आपाची केंद्रीय फुडारी आतिशी मारलेल्यान केल्ली. आतिशी केल्ल्या ह्या विधानाचेर काँग्रेसीची गोंय प्रभारी सचिव अंजली निंबाळकरान खर प्रतिक्रिया दिल्या. काँग्रेस विश्वासघातकी, ताका लागून फुडाराक काँग्रेसी कडेन युती करचे नात. गोंयांत जिल्लो पंचायत, नगरपालिका आनी 2027 विधानसभा वेंचणूक स्वबळाचेर लढटले अशें आम आदमी पार्टीची केंद्रीय फुडारी आतिश माल्लेनान उलोवन दाखयल्ले. हाचेर आतां काँग्रेसीची गोंय प्रभारी सचिव अंजली निंबाळकरान खर प्रतिक्रिया दिल्या. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेन मतदारांनी तुमकां वास्तव्य दाखयलाच. पयलीं तुमची दिल्ली वाचयात आनी मागीर गोंयांत येवन भाशणां दियात म्हूण निंबाळकराचो आरोप. आमदार निवडलेले, निवडून आणलेले तर त्यांचे आमचे जात आहे, पण त्यांचे आमदारच निवडून आले नाहीत ना दिल्लीमध्ये. त्याच्याबद्दल त्या आतिशी मॅडम काय बोलणार आहेत? ऍटलिस्ट जनमत आमच्या बरोबर आहे हे ते बघा ना. आप बरोबर जनमत सुद्धा नाहीये. आपची आमदार सुद्धा दिल्लीमध्ये निवडून आलेली नाहीये. तर त्यांनी गोवा काँग्रेसमध्ये काय चाललेलं आहे आणि गोवाच्या लोकांचा जो आशीर्वाद काँग्रेस पार्टीसाठी सदैव राहिलेला आहे त्याच्याबद्दल आतिशी मॅडम तर बोलूच नाही. दिल्लीविषयी बोलला तर तुम्ही 15 वर्ष दिल्लीमध्ये होता, पण 3 खेपेस तुम्ही यू आर नॉट बीन एबल टू ओपन दॅट. 15 वर्ष पण शीला दीक्षितचं सरकारने काय करून दाखवलेलं ते आहे आणि 10 वर्षामध्ये आपच्या सरकारने काय करून दाखवलेलं म्हणून आता जनतेने त्यांना पण घरी जायला सांगितलं होतं. त्यामुळे आता ऑर्गनायझेशन बिल्डिंग, त्यामुळेच मी आज महिला काँग्रेसच्या कार्यक्रमात ऑर्गनायझेशन बिल्डिंगसाठी ह्याच्यासाठीच बोलली. संघटना घट्ट केली तर निश्चितच जो लोकांचा जनमत आहे काँग्रेससाठी तो मतदानमध्ये कन्वर्ट करायला उपयोग. पण मॅडम, जेव्हा तुम्ही दिल्लीचं पॉलिटिक्स बघता तेव्हा दिल्लीच्या पॉलिटिक्समध्ये काँग्रेस कुठेतरी कमी आहे, तेव्हा तुम्ही तिथं जाऊन वोट स्प्लिट केलं असं तुम्हाला वाटत नाही? नाही, कमी नाही आहे. 15 वर्ष शेवटी शीला दीक्षितचं सरकार होतं हे तुम्ही डिनाय नाही करू शकत. त्यामुळे कमी पडतोय असं नाही. निश्चितच लोकांचा विश्वास तिथे कमी पडलेला आहे, मी नाही म्हणत नाही आहे, पण त्याच विरोधात गोव्यामध्ये लोकांचा विश्वास आहे काँग्रेस पार्टीवरती. लोक काँग्रेस पार्टीचं चिन्ह बघून आमदारांना निवडून देत आहेत, ही सत्य कथा आहे. 2022 मध्ये पण आपण बघितलंय, त्याच्या आधी 2017 मध्ये पण बघितलेलं आणि ह्याला साक्षी तुम्ही सगळी लोक आहात. मला काय वेगळं सांगायची गरज नाहीये. स्टॅटिस्टिक्स वाईज बघितलं तर गोवा इज मच बेटर. लोकांचा प्रतिसाद काँग्रेससाठी. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर गौरीश गांवकर. भलायकी सेवा संचालनालयान GMCन एस्ट्राझेनेका वांगडा फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे तपासणे खातीर 2 वर्सां करार वाडयला. जो मनीस GMCत एक्सरे काडपाक वता ताची आपोआप फुफ्फुसाच्या कॅन्सराची तपासणी जातली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. कॅन्सर दुयेंसां खातीर वखदां योग्य दरांत मेळची म्हणून भलायकी खात्यान दर थारावपा खातीर सरकाराक फायल धाडल्या अशेंय मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें.
जो मनीस गोवा मेडिकल कॉलेजान एक्सरे काडपाक वयता ताका बाय डिफॉल्ट आमी हे स्क्रीनिंग फॉर कॅन्सर लंग कॅन्सर आमी करतले सो दॅट वी डोंट मिस आउट एनीथिंग अँड कॅन गोवा शोज द वे म्हणून आमी आतां तेच चर्चा करतले अँड वेदर वी कॅन मूव फॉरवर्ड इन आयडेंटिफायींग अँड सेविंग पिपल्स लायफ्स आणि ह्याच दिशेन आनी म्हाका दिसता की फुडल्या 2 वर्सांचो आमी जो MOU आमी सायन केल्लो आसा गोवा मेडिकल कॉलेज DHS एकत्र येवन आमी विथ एस्ट्राझेनेका हे फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. दुसरी गोश्ट आमकां वेदर वॉट इज अ फर्दर ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल आमकां ते फर्दर ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल व्हरपाक कॉन्फिडेन्शियली प्रायसींगाची फायल ऑलरेडी मूव केल्ली कांय म्हयन्या पयलीं आनी हे कॉन्फिडेन्शियलिटी प्रायसींग जे आहा गोवा एकमेव राज्य आसतलें जे तुमी म्हणटा न्ही कॅन्सरा खातीर इतले आमी एक्सपेन्सीव मेडिसिन्स आमी घेता कॉन्फिडेन्शियलिटी प्रायसींग केल्यार आमकां खूब प्रमाणान लायफ सेवींग ड्रग्स आमकां खूब सवाय भितर ते गावपाची शक्यता आहा आनी म्हणूनच ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म आहा कॉन्फिडेन्शियली प्रायसींग अँड कॉन्फिडेन्शियली प्रायसींग जो कॉन्सेप्ट आहा इट इज एक्सेप्टेड नॉर्म अक्रॉस द ग्लोब and that we want to introduce in the state of Goa so that if there is any life-saving drug so that then we can tie up. Suppose it's a proprietary item and it belongs to a particular company through confidentiality pricing which is accepted norm everywhere. Now we will get it cleared and then we'll put it to the cabinet which we have been pursuing so that we are able to access expensive medicines for a very decent cost. एस्ट्राझेनेका आमचे MOU जे आहा ह्या देशान एकमेव अशें MOU आहा. आतां दुसरे राज्य फॉलो करतले पूण आमी पयलींच्यान चालू केल्ले आसा ज्या तरेनी आयब्रेस्टाची आमी चालू केल्ले आयज लंग्स कॅन्सर स्क्रिनिंगाची आमी चालू केला आनी 1 वर्स कंप्लीट जावन तुमचे फुड्यान आयिल्ले आसा. आतां परत 2 वर्साचो पिरियड वाडयला आनी म्हाका खात्री आहा की हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून कॉन्फिडेन्शियलिटी प्रायसींग स्क्रीनिंग सगळीकडेच होतं हेल्थ सेंटरमध्ये सगळीकडे जे कुठे एक्सरे सगळे कडेन CHC बिचोलीम काणकोण कुडचोरे पेडणे साखळी वाळपय नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आर्दोळा बाली धारबांदोरा केपें सांगे शिरोडा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकालीम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोंडा सगळे झालेले आहेत. ऑल्सो नाव GMC एका वर्षामध्ये हे 33,000 हो तेव्हा फक्त DHS आता GMC मध्ये आल्या त्याचं रिपोर्ट होणार शूट अप बाय 3 टाइम्स. आमदार जीत आरोलकर मगो पक्षाक सोडून भाजपात गेल्यार आम्ही लेगीत भाजपात वतले अशें विधान जिताचे समर्थक आणि मगोचे कार्यकर्ते म्हणपेनी केला. मांद्रे भाजपाचो उमेदवार वेचून हाडटले या मुख्यमंत्र्यांच्या विधाना उपरांत सध्या मांद्र्यात गटतटाचे राजकारण शिजपाक लागला. आमदार जीत आरोलकर मगो पक्षाक सोडून भाजपात गेल्यार आमी लेगीत भाजपात वतले अशें विधान जिताचे समर्थक आणि मगोचे कार्यकर्ते म्हणप्यांनी केला. मांद्र्यान भाजपाचो आमदार वेचून हाडटले ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधाना उपरांत सध्या मांद्र्यात मगो पक्षात गटातटाचे राजकारण शिजपाक लागला. मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचो मगोच्या केंद्रीय समितीचे वांगडी राघोबा गावडे आणि सुदीप कोरगांवकरान निशेध करीत जीत ना जाल्यार मगोचो दुसरो उमेदवार तयार करतले म्हणून सांगिल्ले. हाच्या विरोधात आता जीत आरोलकराच्या समर्थकांनी जिताक पूर्ण तेंको जाहीर केला. मगो कडल्यान कसलीच कामां जायना म्हणून आमच्या आमदाराक मुख्यमंत्र्याचो आदार घेवचो पडटा अशें जिताच्या समर्थकांचे म्हणणे. आमी मगोच्या केंद्रीय समितीचेर नाराज आशिल्ल्यान पत्रकार परिशद लेगीत मगो पक्षाच्या बॅनरा खाला घेवंक नाशिल्ल्याचे आमदार जीत आरोलकराच्या समर्थकांचे म्हणणे. सेंट्रल कमिटी जे आपले कार्य करून जाय जे त्यांच्या तुम्ही त्यांना विचारा तुम्ही ॲज अ सेंट्रल कमिटी मेंबर तुम्ही तुमचे कार्य करता का? प्रवीण एक प्रश्न आसा फाल्यां समज आमदार जीत आरोलकर समज बीजेपीन गेलो जाल्यार तुम्ही बीजेपीन म्हणजे तुम्ही खंयच्या पक्षाक आमकां पळय आमी मनशाक कोण भितून सरले तुम्ही पक्षाक ज्या जाग्यार वयतले त्या जाग्यार ही कमिटी आमची सगळी जीत आरोलकरा बरोबर आसा MG बरोबर नसता. आमी पळय अजून सांगता जीत आरोलकर ज्या जाग्यार वयतलो त्या जाग्यार आमची फुल कमिटी आमच्या बरोबर आसतली. तो प्रश्न कित्याक येयलो आता काल त्यांनी प्रेस घेतली कोणी सेंट्रल कमिटीन प्रेस घेतली त्याच्या वयल्यान आमकां घेवची पडली कित्याक तो टोटली आमच्या आमदाराच्या अगेन्स्ट कसो उलयलो. हांव म्हणटा तुम्ही सेंट्रल कमिटीचे बूस्ट करपाक जाय आमदार आमचो आमदार जे जेन्ना म्हणटा आमचे 2 आमदार म्हणटा तेन्ना जीत आरोलकर भितर येता सो त्यांचे हक्कांचे म्हणटा पळय की आमचो आमदार आमची भितर त्या हक्कान त्यांच्यानी त्यांच्या फाटसून ताका पाठबळ दिवची गरज आसली तेच दिवंक ना म्हणून हांव खंत करता की हे घेवपाचें कारण हें की तुम्ही सेंट्रल मेंबर आसल्या कारणान आमकां जे बूस्ट दिवंक ते तुम्ही दिनात. ही खंयच्या बॅनराच्या अंडर ना हे आमी जीत आरोलकर हेचे आमी समर्थक आणि आमी MG पक्षाचे
आम्ही कार्यकर्ते आसा, आम्ही मेंबर आसा, फक्त जी कमिटी डिझॉल्व जाली, मेंबर अजूनही आसा आमी. आता बॅनर कित्याक लागना तर आमी सेंट्रल कमिटीचेर नाराज असल्या कारणान आमकां जे तेंच्यांनी जे कॉपरेशन जाय आसलें सेंट्रल कमिटीचे ते आतां गेली 3 वर्सां पासून आमकां मेळना. म्हणटुशीनी आमी त्या बॅनराक एवॉर्ड करपाक आनी आमी आतां जेन्ना ती आतां 2 दीस पयलीं प्रेस घेतली राघोबा गावडे, त्याच्या संदर्भात आम्ही आता हांगा प्रेस घेवपाक एक नाराज आमचे MGPचे कार्यकर्ते म्हणून आम्ही आयज बसलेले आसा. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोम. डिसेंबरात जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपाक काँग्रेसीची 50% बायलां सक्षम आसात. मुखाल्ल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकीत 40% बायलांक संद दितली अशी काँग्रेसीची राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबान सांगलें. 50%, we have 40 assemblies and we are getting ready on all the 40 seats. I don't know party कौन सा हमें 50 seat देगा, but definitely we are getting ready on all the 40 assembly seat with 40 women leaders who can contest, who can win, and we are getting ready them. We have a meeting immediately after this, a state executive meeting. We are going to ask who want to contest. If the leader who are sitting here, and we are start going around Goa also, who are the women come to us and they want to contest, definitely we'll propose their names. Against we have a reservation, sir. We have already a reservation, and we have a 33% women reservation. Definitely we'll try for at least 50%. अभी कल उनका ओथ हुआ है, अभी वो पहला मीटिंग ले रही है इस कमरे में. आफ्टर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट, लेट हर गो आउट, लेट हर विजिट ऑल द 40 blocks, 40 assembly, let her meet the women leaders who want to come forward, join our organization, want to contest election. Definitely will come with a clear picture to you, with a name and number also. टी टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले